Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मी अवधूत गावकर वद्री देववाडा तर हांव कित्याक बोलांक सोदता तर पयली पासून आमी आमच्या शिवांक मत मारिल्लें आनी बीजेपीक मत मारिल्लें तर 60 वर्सां जाय दिली म्हाका आतां जाल्यार आमी बीजेपीक आनी शिवांक मारले जाल्यार ह्या बीजेपीन हे 2 वर्सां टर्म खाल्लो म्हणजे 10 वर्सां खाल्ली जाल्यार गरिबी केन्ना ह्या करूंक ना वयल्यान आनीक गरिबी केली ह्या बीजेपी सरकारान जाल्यार भुरगे आज बेकार चडशे आहा बाबू आजोवकार काँग्रेसून बीजेपीन गेलो जाल्यार एका भुरग्याक अजून वद्रेच्या जावं आनी खंयच्या भुरग्यांक कामाक लावंक ना तर तो गेलो आपल्या स्वार्था खातीर गेलो बीजेपी जाल्यार तेणी आतां धर वद्रेच्या भुरग्यांक 10 जाणांक तरी गव्हर्मेंट सर्विसेक लावपाचे शेतकार आसता तो आपल्या भुरग्याक खंय तरी कामाक लागपाचे आशा आसता जाल्यार तेणी अजून शेतकाराच्या भुरग्यांक कामाक लावना कोरगांवान अशेंच शेतकारान एकान सांगलें हांवें रातीच पळयलें बीजेपी सोडून आज तो दुसऱ्या पार्टीन खंय तरी गेला जाणतो म्हणून म्हाज्या हरकत जाल्यार खरेंच बीजेपी सोडपाची लोकांनी आनी बऱ्या मनशाक निवडून हाडपाचो म्हाजें इतकें आनी काय ना प्रवीण भाई घातलेली आमचो प्रवीण भाई जास्त उलयना आनी लोकांना दिसता की तो उलयना म्हणजे कितें बाबा उलयना म्हणजे लोक आमचे पेडे समजता की उलयना म्हणजे तो गर्विश्ट न्हू आनी खूब बरो मनीस तुज्या घरा वता म्हणजे तुका खबर पडटलो जास्त उलयना थंड आयकता हांव मागता तेजे कडेन की देवा कडेन तेजे अशेंच आशिर्वाद ताका मेळो आज ही म्हाका शेण घातल्या तशीच तेणी आनी काम कपलाचें घेतल्या हांगासर फार्मासांक घेतलें तेजें काम चालू आहा तेजे उपरांत आमी बेगीन करता आमी अशें ठरयलां की सगळ्यांक घेवन वांगडा वचपाचें सगळ्या बारीकचे गरीब सगळ्या लोकांक घेवन वांगडा वचपाचें तरच आमी हे पेडण्याचो विकास करूंक शकता आयज जे हांगासर घडटा पेडण्यान जे कितें घडटा तें तुमी सगळ्या दोळ्यांनी पयलें आसा लोक हो तो कॉन्ट्रॅक्टर घाटी म्हणटा हो तो गाडी कितें म्हणटा पण असो घाटी म्हणपाक कारण कितें घडलां तें पयलीं मूळ कारण कितें घडलां तो रस्तो म्हाका हायवे रोड चालू आहा सरकाराक खबर नासतना तो रोड गव्हर्मेंट रोड करूं शकना न्हू आयज खंय तरी आमी हांगा वयता आमी धारगळे हायवेच्या ऑफिसान वयता आनी बोवाळ घालता ताका दिसता हो घाटी म्हणून कित्याक ताका कळटा की आपली ही मिस्टेक घडटा म्हणून आनी म्हाका अशें उलोवचें पडटा ताका सो आमी कितें करया तो कितें उलयता ती सोडून घालया तो धमकी दिता पळय ट्रान्सफर घेता ट्रान्सफरची कांय गरज ना कोड आहा लास्टाक हेचे पेक्षा कोड आहा कोर्टान दाखव सिद्ध करून दिलें हांगातली वदरची केस आहा सिद्ध करून दिलें की गव्हर्मेंट सर्वंटाक भिवपाची कांय गरज ना सरकारा पेक्षा वयर कोड आहा आज कोर्टान बरो न्याय दिल्लो आहा एका गव्हर्मेंट सर्वंटाक काणकोण धाडलो ताका पणजे हाडून तेजो न्याय क्लियर जाल्लो तो कोणाक कांय भिवपाची गरज ना हांव मागता सगळ्यां कडेन ह्या शेडी बद्दल हांव म्हाजो फ्रेंड जेन्ना म्हाका बरें दिसलें आज थंय आमचो तो फ्रेंड म्हाजो पयलींचो फ्रेंड म्हाजो ताका पयल्या बरो म्हाका मनान बरी खुशी दिसली कित्याक बरा तो म्हाज्या वांगडा आमचो थर्ड फ्रेंड तो आनी ताका राती आमकां बरी हेल्प केल्या लायट बी घालपाक म्हणून हांव तेजे आभार मानता पत्रकार मिडिया सगळ्यांक आभार मानता आमची संगीता सगळे आमचे रिपेर केली आमी पंचायती बाबू आजोवकारा कडेन सगळ्या कडेन गेल्ले म्हटल्यार कोणीच ते हे करूंक ना सारकें करूंक ना आनी कोणीच पंचायत जाल्यार अजिबात भार घेना आनी बाबू अजिबात घेवंक ना तेन्ना हेणी आमकां जो सपोर्ट केला आनी केला ही तर आमी ताचे उपकार मारता आयज आमी उबे आसा ते शेडी पोंदा ही शेड जी आसा काय ना ही शेड आतां जवळ जवळ 4 वर्सां जाय दिली मोडून पडून की हांगासर जो फंक्शनां जी जातातली ती फंक्शनाक लागून लोकांक माटो घालचो पडटालो हांगा सायडीक रस्तो आसल्या कारणान लांबच्या लांब घालपाक तरी पूण घरचे घालचो पडूंक लागलो आयज शेडी इल्लीशी जर आसली ही इल्लीशी शेड आयच्या स्थानीक आमदाराक स्थानीक मंत्र्याक करपाक जाली आनी ह्या वॉर्डाचो जो मेंबर जो आसा काय ना तो मेंबर प्रत्येक फावटी सांगता ना फायल केल्या आनी फायल खंय गेलाय कोणा कडेन दिलाय ते सांगपाक तयार ना उदरगतीची कामां जी आसात काय ना ती कशा पद्दतीन करपाक जाय पळय ही ताका खबर आसा वा ना ती म्हाका खबर ना त्या मेंबरान फक्त करपाचें अशेंच की ते लायफ सर्टिफिकेट DSS खंयची फायली आसा ते ती ऑफिसान वचून पळोवप उदरगती बद्दल ताका कांय कळना आनी आयज जो स्थानीक आमदार मंत्री जो उलयता आपण शेतकऱ्यांचो विशय शेतकऱ्यांक लागून हे आमदारान कितें केलें ह्या 20 वर्सांत त्यांनी दाखोवचें आज जे बंधारे आसात त्या बंधाऱ्याक लागून लोकांची शेतां पडींग पडल्यात
तांकां बियाण्यांक सुद्दां सपोर्ट ना, कसले आधारच दिवंक जायना. आयज जर एखाद्या शेत केल्यार तेणी भात जर घातल्यार तेजी सबसिडी तांकां टायमार पावना. हेका लागून तेणी कितें केलें काय? अशे बरेचशे गोश्टी सांगतलोले आसात. ह्या आमदारान कितें केलें पळय तें सांगचें. ह्या आमदारान फक्त स्वताचो स्वार्थ साधयला. ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत, त्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत. ही बेगा हेका पावल्या उपरांत तो पक्ष बदलता. आतां सुद्दां तेची गॅरंटी नासा. तो बीजेपीकच फाल्यां रावतलो ही कोणी आश्वासन दिवचो ना. तेकाच गॅरंटी ना आपूण बीजेपीन फाल्यां रावतलो काय ना तो. कित्याक पक्ष बदलता तो आपलो स्वार्थ पळोवपाक. लोकांक लागून कांयच केलें ना. त्यांनी 20 वर्सां लोकांक जर केले आसात, ते कितल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यात, एम्प्लॉयमेंटाचो कितलो विशय तेणी सोडयला तेणी सांगचें. तो प्रत्येक फावटी सांगता नळ दिले, संडास दिले, रस्ते केले, फुटपाथ केले, ब्रिज केले. अरे तू ब्रिज खंयचे केला? हो पिर्ना वजरी ब्रिज जो हा मनोहर पर्रीकारान केला. आणि स्थानिक आमदार हो लागना जास्त, स्थानिक टीव्हीचो लागता. आणि तो मुख्यमंत्र्यांनी घेतलो म्हणून तो ब्रिज जालो. उदरगत जी पेडण्यान जाल्या ही बाबूच्या टायमार जावना. ही जेन्ना मुख्यमंत्री पयलीं मनोहर पर्रीकार जालो त्या टायमार काँग्रेस सोडून जेन्ना बीजेपीन गेल्या ताका मिनिस्ट्री दिल्या. मिनिस्ट्री दिले उपरांत डेव्हलपमेंट करपाक एका पर्रीकारान पयशे दिला. एका काय खबर असली काय? हो येताना येयल्लो कसो चपला घालून येयल्लो, भाड्याची गाडी घालून येयल्लो. आयज तो बरे व्हडले व्हडले गाडी घेवन येता. खंयचो पयसो हाडलो? कितें बिझनेस हातीन दाखोवचो? चेड्याक 2 हॉटेलां घेवन दिली. खंयचो पयसो हाडलो? एमईआर कंपनी कडल्यान गाडयो घेतल्यो. आनी आतां ताका नालायक म्हणटाय. हांव म्हणटा तूं नालायक. आयज तूं नालायक आसा म्हणून तूं लोकांक नालायक म्हणटाय. असले गोश्टी करूं नाका. आनी लोकांक धमकोवपाचो विचार सोडून दी. आयज तिचे पीएच जावं तिचे कार्यकर्ते लोकांक सांगतात तुमची गृहदार बंद जातली, बायलांक सांगतात डीएसएस बंद जातली. बंद करून दाखय. तुझ्या कडेन जर कॅपॅसिटी आहा तर तूं बंद करून दाखोवचें. मागीर आमी पळयता कितें करपाक जाय तें. हेका जर आता मडगांवचो रस्तो आहा खडबडीत आहा तो खडबडीत न्हू, हेचोच खडबडीत करून हेका धाडपाचो. आता इतली पाळी येयल्ली आसा. आता हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव संगीता गांवकर, वजरी पंच मेंबर. आयज खास करून आमच्या बायलांचे हांव धन्यवाद करता. कित्याक तेंची हांगा कितलीशीं वर्सां म्हणजे 4 वर्सां जाली आमची शेड अशी पडोन आसली. वडाचें झाड पडोन ती मोडलेली. आनी तेंचे जे देव कार्य आसलें पळय तेंकां तें करूंक मेळनासलें. आतां ती वयतली कोणा कडेन? ती स्थायीक एमएलए कडेन गेली काय कितें गेली हें हांव नको, म्हाका खबर ना. पूण ह्याच लोकांनी तांकां आपोवन हाडलो प्रवीण आल्लेकराक आनी परिस्थिती दाखयली कशी आसा हांगासर सिच्युएशन तें. आनी तांकां कळ्ळें की देव कार्य आसा तें हें जर काडिना सारकें जर करिना जाल्यार तें जावंक शकना. आनी देवाचें कार्य जें म्हणटा तेन्ना प्रवीण आल्लेकर सर हो आमचो सदांच फुडें आसता. आनी जेन्ना लोकांचे डिमांड येता पळय न्हू ताका एक उत्सुकता येता की लोकांक खरीच गरज आहा हें तांकां कळटा. आनी तेंच्यांनी रोखडेच मनार घेवन आदले दीस मिटींग जाली, दुसरे दिसा तेंच्यांनी मनीस धाडलो. आनी आयज शेड ही कशी बरे तरेन पयलीं आसली तेच्या पेक्षा आनीक डबल बरे तरेन तेंच्यांनी करून दिली. आनी ती बी स्वताच्या खिशांचे पयशे मोडून तेंच्यांनी हे लोकांक लागून तेणी काम करून दिले. अशी कार्य तेजी गांवांनी आमकां दिसून येता. आनी अशा व्यक्तीच्या फाटल्यान आमी सदांच जर फाटल्यान उबे रावत जाल्यार तो फुडें निवडून येतलोच हेच्या बद्दल कांय दुबाव ना. आनी येयल्या उपरांत जो ती कामां कितें करतलो पळय हेची पावती आमकां आतांच दिली तेंच्यांनी. कित्याक जो मनीस स्वताच्या खिशांतले पयशे मोडून जर इतली जर उदरगत करूंक शकता जाल्यार फाल्यां कडेन एमएलए जाल्या उपरांत तो जेन्ना गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळटलो न्हू तेन्ना तो कितलीशींच कामां अशी करूंक शकता. आनी असो व्यक्ती आमकां ह्यान फुडें जावप. आनी जो आमकां ताका कसली घमेंड ना, तो एक सामान्य मनीस कसो बारीक लोकां मेरेन रावता आनी तशे पद्दतीन तो कोणाक ना हो शब्द तेच्या तोंडान येना. आनी परिस्थिती रोखडी तो समजून घेता. आनी अशा मनशा फाटल्यान आमकां सदांच रावपाची गरज आसा. आनी तुमी आयज तांकां हांगा आपयले, तशेंच म्हाकाय हांगा आपयले म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांव ओजरी मडकय गांवांत आहा. आनी हांगासर ना म्हटल्यार ही 4 वर्सां जाल्ली हांगासर शेड हांगासर पडन आसलेली. पूण ह्या स्थानीक आमदाराक अजुनूय दिसांक नासले. दोळे फुटलेले काय कितें तेजे. 4 वर्सां जालीं हांगासर ही पडलेली आसली जाल्यार ते पंचायतीय पळयना. आमचो हांगासरलो आतां स्थानीक आमदार म्हणटा तो स्थानीक आमदार खंय दिसना म्हाका हांगासर. 4 वर्सां हांगासर ताका दिसना जाल्यार तो कितें पळयता आनी कितें डिवेलप केला म्हणून सांगता तो. जेन्ना हांव हांगासर येयलो तेन्ना तेच्या कानार पडले तेन्ना तेणी सांगलें कितें प्रवीणाक बांदूंक दिवची न्हू ही शेड म्हणून. अशें तेणी डेप्युटी सरपंचाक हाडलो आनी तेणी सांगलें कितें ही तूं बांदूंक दिवपाची न्हू प्रवीणाक म्हणून.
तरी हांवें ती बांदून घेतली. तेजे कडेन कापासत ना म्हाका बंद करपाक. तेका लागून हांव सांगता हेच्या फुडें सगळीं जाणां तुमी म्हाज्या वांगडा रावात. हे बाबूक आमी मडगांव धाडया. तेजे खूब जाले हांगासर लोकांक धमक्यो दिवपाच्यो. ते धमक्यो दिवपाचे बंद कर तेका सांगता हांव. आनी ह्यो धमक्यो तुज्याच कडेन दवर. लोकांनी आतां विचार केल्लो आहा तुका मडगांव धाडपाचो.